इन व्यू ऑफ नॅशनल फायर सर्वीस डे आमी आयज हांगासर एक पोस्टर कॉम्पिटिशन घडयला. त्याचे ग्रुप्स आसा. ग्रुप 1 एज 7 to 10 years. टॉपिक्स आसा फ्लेम्स ऑफ हार्मनी आनी डिस्ट्रक्शन. सेकंड ग्रुप आसा तो एज 11 to 14 years. तो टॉपिक आसा बी फायर सेफ्टी चॅम्पियन, प्रिपेर, प्रिवेंट, हो ताचो टॉपिक आसा. सो हांगासर आतां आमकां पेंजीम ज्युरिडिक्शनाची चडशी स्कुलांतली स्टुडंट्स हांगा आयिल्लीं आसा आनी हे आमी वर्सान वर्स करता आनी हे ऑल ओवर गोवा जाता आमचें कॉम्पिटिशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन. आनी हितून आमी 3 प्रायजीस काडटा इन ईच कॅटेगरी. जशें की ग्रुप 1 आसा तांकां 3 प्रायजीस आसतले आनी सेकंड ग्रुपाकूय 3 प्रायजीस आसतले. सो हे प्रायजीस आमचे 14 एप्रील नॅशनल फायर सर्वीस डेक चीफ मिनिस्टराच्या हातीन आमी तांकां ते दितात. सो आयचे जे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज जाला तातूंत ग्रुप 1 आसा एज आहा तो 7 to 10 आनी तातूंत पार्टिसिपेंट जाला 64 आनी ग्रुप 2 11 to 14 तातूंत 64. सो टोटल 128 भुरगे पार्टिसिपेट जाला. सो भुरग्यांचे नॉलेजी प्रमाणे जे ड्रॉइंग आर्ट काडला सो त्या आर्टा प्रमाणे जे उजो लागप ना लागप तेजें प्रिवेंशन कितें घेवप हे तेंच्यांनी आपल्या पिक्चरा थ्रू, चित्रा थ्रू, ड्रॉइंगा थ्रू लोकांक दाखोवपाक हे केला. सो हांव म्हणटा की जे घरा कडेन वता जावं सोसायटीनी असो तांचो अवेरनेस जो भुरग्यांक जर नॉलेज वचत जाल्यार ती ऑल ओवर सगळ्यांक आमकां कळटली थ्रू पिक्चरान तांच्यांनी दाखोवपाक हे केला. टोटल जी पणजी ज्युरिडिक्शनाची आसा जी मेजर स्कूल्स हितून पार्टिसिपेट जाल्लेली आसा.